नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. समाज कल्याण खात्याच्या यल्लापूर वसतिगृहात आमदार शिवराम हेब्बार हेमगेली आकस्मिक भेट. यल्लापूर कारवार तालुक्याच्या यल्लापूर शहराच्या काळंबा नगरच्या समाज कल्याण खात्याच्या मॅट्रिक पूर्व विद्यार्थिनील्या वसतिगृहात कमी दर्जाचे जेवण आणि नाश्ता मेळटा म्हण वसतीक आशिल्ल्या विद्यार्थिनीन आणि तेमगेल पालकान आमदार श्री शिवराम हेब्बार हेमका तक्रार दिल्ली. त्या तक्रारीची दखल घेऊन मान्य आमदार हेब्बार हेमी सोमवाराक 4 सप्टेंबराक समाज कल्याण खात्याच्या काळंबा नगरच्या वसतिगृहात अकस्मात भेट देऊन वसतिगृहाच्या मूलभूत सौकर्याची व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांक दिवच्या आहाराची गुणवत्ता आणि स्वच्छता हेचे परीक्षण करून थिंच्या अव्यवस्थेबद्दल संबंधित अधिकाऱ्या धारे धरले. या विद्यार्थिनील्या विद्याभ्यासाक कितें अडचणी येयल्यार कठीण क्रम घेवची सक्त ताकीद दिली. ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಜ್ವರ ಹದಿನೆಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಕಣ್ಣು ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ನಾನೇ ಸರ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಬಾಕಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಅಕ್ಕಿನೂ ನಾನು ಚೀಲನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಡಮ್ಮ. ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅನ್ನ ಹೇಳಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸರ್. ಪರ್ ಡೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಮಗು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಸರ್ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಕರಡ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ಚೀಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದವ್ರು 10-20 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. एलिशा एकलपाटी हेमका सीमा पार करचे. जय भीम महार जनसेवा संघ कारवार हेमगेलो आग्रह. कारवार हिंदू देवदेवतालय अवहेलनाकारी भाष्य केले प्रकरणात अटक जाल्ले एलिशा एकलपाटी हेमगेली सखोल चौकशी करू जाय म्हण 5 सप्टेंबराक कारवारचे जय भीम महार जनसेवा संघा वतीन जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमका मनवी दिली. एलिशा एकलपाटी ही व्यक्ती आपूण कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिकेचो जिल्हाध्यक्ष म्हण सांगता आणि हिंदू धर्माची अवहेलना करून न्यायांक बंधनात असून तेमका सीमा पार करू जाय म्हण आग्रह केलो. आपूण दलित समाजाचो म्हण अनेक सरकारी सवलत घेऊन खऱ्या दलिताचेर अन्याय जाला, पण स्वता तो ख्रिश्चन असून हिंदू धर्माच्या लोकांक मतांतर करचे काम करता असो तेजेर आरोप आयकूं येता. तेजी सखोल चौकशी करची मागणी या जय भीम महार जनसेवा संघा वतीन जिल्हाधिकारी केला. ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವನು ಬೇಡಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಆಮಿಷ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಮೀನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಸುಳ್ಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಅವನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಇವತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾರವಾರ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದವರು, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. कारवारचे शिक्षणप्रेमी दिवंगत प्रभाकर राणे हेमगेल्या पुतळ्याचे अनावरण. कारवार कर्नाटक राज्याचे माजी प्रौढ शिक्षण मंत्री सर्गेस्त प्रभाकर सदाशिव राणे हेमी शिक्षणप्रेमी आपल्या मतदारसंघातले विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू जायना म्हण बापूजी ग्रामीण विकास समिती स्थापन करून कारवार जोयडा भागात अनेक शिक्षण संस्था चालीक लावून
कारवारच्या खेड्यापाड्यात शिक्षणाचे बीर रुजून गोरगरिबाक शिक्षणाचो आदर्श गावन दिल्ले अशें हे बापूजी ग्रामीण समितीचे संस्थापक स्वयं शिक्षक प्रभाकर राणे हेमगेलो 5 सप्टेंबर 2023 दिसा सकाळ 11 वाजताना शिक्षक दिसा निमित्यान तेमगेल्या पुतळ्याचे अनावरण सदाशिवगडच्या बापूजी ग्रामीण समितीच्या कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या वाठारात केले. या वेळार कारवार श्री रामकृष्ण आश्रमाचे श्री 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 भावेशानंद स्वामीजी, बापूजी शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी, कमिटी, शिक्षक, शिक्षकी आणि इतर अभिमानी हजर आशिल्ले. मुंडगोडच्या मैनळ्ळी ग्रामात स्मार्ट क्लिनिकचे उद्घाटन. मुंडगोड बायोक्रन फाउंडेशन आणि स्क्वॉडवेज संस्था हेमगेल्या सहभागित्वान मुंडगोडच्या मैनळ्ळी ग्रामात नूतन इला स्मार्ट क्लिनिकाचे आज मान्य आमदार शिवराम हेब्बार हेमी उद्घाटन केले आणि या आस्पत्रेबद्दल उलोवप केले. कारवार एस्कॉन तर्फेन श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचे आयोजन 6 सप्टेंबराक. कारवार 6 सप्टेंबराक श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या निमित्यान कारवारच्या भागाभागात हो उत्सव साजरो जातलो. तशेंच कारवारच्या हबूवाडा हिंगा एस्कॉन ह्या संस्थेतर्फेन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्यान विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले असून या एस्कॉन संस्थेतर्फेन बुधवाराक श्रीकृष्ण जन्माबद्दल प्रवचन, कीर्तन, आरती, प्रसाद आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले असून सगळ्या या कार्यक्रमाक भक्तान हजर रावन कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची अशें कारवार एस्कॉन संस्थेन प्रसार माध्यमां मार्फत कळयला. उत्सवाचे भाग उत्सव तांकां आवडटा त्याच उत्सव आमी ह्या भारत देशात करत आसा. प्रत्येक कडेन वर्ल्ड वायड आमचे प्राय उत्सव चलत आसा. त्याच कारवारचे लोक ह्या उत्सवात भाग घेवपाक म्हणजे आमी सगळ्या कडेन प्रार्थना करत आसा. हे उत्सवाक प्रसाद आणि आध्यात्मिक कार्यक्रम सगळे चलत उरतले आणि आरती, कीर्तन आणि कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण बद्दल विषय सांगतले. हे पुराय तेतूंत आयकूंक मेळटले आणि लास्ट प्रसाद उरतलो आणि आध्यात्मिक कल्चरल प्रोग्राम हिंगा चलत उरतले. ह्या एक मोहळात सगळे लोकांनी भाग घेवपाक मेळटले. एक स्मॉल संस्कृती सगळे लोकांक आमी प्रार्थना करतात. हरे कृष्ण. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.